मैं मानती हूँ हाउसिंग बोर्ड में 99% इलीगल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी का घर तोड़ने का पावर हमको भी नहीं है। घर का मतलब नहीं है, लाइट इलीगल लोड बढ़ा है, इसी वजह से तो इलीगल बढ़ा, तो आप लोग इलीगल लोगों ने अगर घर बढ़ाया ना तो लोगों ने उसका लोड बढ़ाया ना। 1 मिनट, लोड बढ़ा तो लोग उसका बिल भी भरते, पहले 500 रुपया भरते थे, 4000 भर रहा है, तो वो पैसा भी तो डिपार्टमेंट में भरता है ना। तो डिपार्टमेंट का काम है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारा नहीं है। आजकल के जो जमाने में हर किसी को शुगर है, हर किसी को बीपी है, हर कोई इंसान बीमार होता है, तो हर किसी को एसी की जरूरत होता है। सगळे एसी लायतल्यात, सगळ्यांक 3-3 एसी 6 एसी लायतल्यात, पण हेजेर आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमकां सांगपाक शकना न्ही एसी लावपाक जाय काय फॅन लावपाक जाय काय बेश्टो तो टेबल फॅन घेवन रावपाचो। सो हांव कितें म्हणटा, डिपार्टमेंटाची सतत चूक आसा की तेंच्यांनी इफ समज जर लोक ते इलिगल करता, सिंगल फेजीचेर लोक 3 फेज लायट कंज्यूम तर करता न्ही, जाल्यार डिपार्टमेंटान स्वता येवन हेजेर इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तांकां सांगपाचें बाबा तुमगेले रॉंग करता, नाजाल्यार तांकां तरी एक तर लोकांक फायन मारपाची। ओव्हरलोडिंग जावन थोडेशे ट्रान्सफॉर्मर आमचे ओव्हरलोड झाल्या हावसिंग बोर्डान रुमडामोळच्या, आणि त्यामुळे तांकां थोडेशे फेस करचे पडले। रातची लायट वचपाक लागली, रातची लायट गेल्यानंतर परती फेसी वचपाक लागल्यो गरम जावन। दुसरी एक म्हत्वाची गोष्ट अशी आसा की ह्या रुमडामोळ हावसिंग बोर्डान न्ही थंय लोकांनी LIG घरां आशिल्ली ती खूब अकस्मात वाडयली आणि तांणी सगळ्यांनी एसी घाल्या की, पण ताणी ते हांगा डिक्लेअर केलें ना लोड। त्यामुळे लोड जोपर्यंत आमकां कळत ते आमकां जर खबर आशिल्लो इतलो वाडटा जाल्यार पयलींच आमची प्रपोजल वता आशिल्ली। हालीं 3-4 दिसान हो लोड खूब वाडल्यामुळे आमकां लक्षान आयलें, मागीर आमी गेले, आमी लोडिंग काडलें रातचें। जाल्यार रातचें सुद्दां लोड जेन्ना आमचो ऑफ लोड आसता पळय तेन्ना सुद्दां पीक लोडा पेक्षा फाटी घालतालो। आमचे पीक अवर्स लोडींग एक्चुली 8 ते 9, 9:30 इतलेच आसताले। आतां 1, 2, 3 जाल्यार लोड भयंकर वाडपाक लागलो।